मुख्यमंत्र्याच्या टिमीन 2 नवीन अपॉइंटमेंट्स आयज जाल्ल्यो आसात. त्यो म्हटल्यार पयली अपॉइंटमेंट जी जाल्या ती म्हटल्यार गोवा सिव्हिल सर्विसान जे सिनियर स्केल ऑफिसर असले ईशान सावंत हांकां मुख्यमंत्र्याचो OSD ही जबाबदारी दिल्लेली आसा. जाल्यार बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हांगासर सायंटिस्ट असले पयलीं आनी आतां रिटायर्ड आसा शरद काळे, डॉक्टर शरद काळे तांकां स्पेशल एडवायजर ऑफ CM म्हणून अपॉइंट गेल्लेले आसा. आनी ह्यो दोनूय ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो आयज पास जाल्ल्यो आसा. हे दोनूय व्यक्ती ज्यो आसा त्यो आयच्यान CM सराच्या खाशेल्या मनशाच्या भितून हांचो आस्पाव आसतलो. पयलीं म्हटल्यार ईशान सावंत जे गोवा सिव्हिल सर्वीस हितून सिनियर स्केल ऑफिसर असले ते, आनी दुसरी व्यक्ती म्हटल्यार डॉक्टर शरद काळे जे एक्स सायंटिस्ट आसात बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हांगासर ते काम केल्लेले आसा. थंयसर तांकां अनुभव आसा. ते डॉक्टर शरद काळे स्पेशल एडवायजर टू CM म्हणून अपॉइंट जाल्लेले आसा. ही असली अपडेट आयची. अश्योच अपडेटी खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.